म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. फाटल्या दिसांनी जे गजालीन आमच्या सगळ्यांचें लक्ष आकर्शीत केलें तें म्हळ्यार चिता. चित्याचेर उलोवंक राशींनी मॅसेजीस आयल्यात. तो मागीर उत्तर प्रदेशांतलो अरुण कुमार गुप्ताजी आसूं वा मागीर तेलंगणाचे KN रामचंद्रन रघुरामजी, गुजरातचे के राजनजी आसूं वा मागीर दिल्लीचे सुब्रतजी. देशाच्या कोनशा कोनशांतल्यान लोकांनी भारतांत चिता परतल्ले खातीर खोस उक्तायल्या. 130 करोड भारतवासी खोशी आसात, अभिमानान भल्ल्यात. हो आसा भारताचो सैमाचो मोग. हे विशीं लोकांचो एक कॉमन प्रश्न होच आसा, तो म्हळ्यार मोदीजी आमकां चित्यांक पळोवपाची संद केन्ना मेळटली. वांगड्यानो, एक टास्क फोर्स घडला. हो टास्क फोर्स चित्यांचें मॉनिटरींग करतलो आनी ते हांगाच्या वातावरणांत कितले घोळटात ते पळयतलो. ह्याच आदाराचेर कांय म्हयन्या उपरांत कसलोय निर्णय घेतले आनी तेन्ना तुमी चित्यांक पळोवंक शकतले. पूण तेन्ना मेरेन हांव तुमकां सगळ्यांक कांय काम दितां. हाचे खातीर MyGovच्या प्लॅटफॉर्माचेर एक कॉम्पिटिशन आयोजीत करतलो, जातूंत लोकां कडल्यान हांव कांय गजाली शॅर करपाचो आग्रो करतां. चित्यां विशीं आमी अभियान चलयतात. निमाणें त्या अभियानाचें नांव कितें आसूंक जाय? आमी ह्या सगळ्या चित्यांक नांवां दिवपा विशीं येवजूंक शकतात. ते म्हळ्यार हातूंतल्या दर एका चित्याक खंयच्या नांवान आपयतले. तशें हें नामकरण जर ट्रेडिशनल जालें तर खूब बरें जातलें, कारण आपणालो समाज आनी संस्कृताय, परंपरा आनी दायजा कडेन संबंदीत खंयचीय वस्त आमकां सहजतायेन आपणा वटेन आकर्शीत करता. इतलेंच न्हय, तुमी हेंवूय सांगात, निमाणे मनशांक एनिमल्सां वांगडा कशें बिहेव करूंक जाय. आमच्या फंडामेंटल ड्युटीजांत लेगीत रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स हाचेर भर दिला. म्हजी तुमकां सगळ्यांक अपील आसा, तुमी ह्या कॉम्पिटिशनांत मुजरत वांटो घेवचो. कोणाक खबर, इनाम म्हणून चित्याक पळोवपाची पयली संद तुमकां मेळत. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज 25 सप्टेंबराक देशाचे प्रखर मानवतावादी चिंतक आनी महान सुपूत दीनदयाळ उपाध्यायजी हांचो जल्मदीस आमी मनयतात. खंयच्याय देशाचे युवा जशे जशे आपणाली वळख आनी गौरवाचेर अभिमान दवरतात, तांकां आमचे मौलीक विचार आनी दर्शन आकर्शीत करतात. दीनदयाळजींच्या विचारांची सगळ्यांत व्हड खुबी हीच आशिल्ली, ती म्हळ्यार तांणी आपणाल्या जिवितांत संवसारांतल्यो सगळ्यांत व्हडल्यो घडामोडी पळयल्ल्यो. ते विचारधारांच्या संघर्शाचे गवाय जाल्ले. देखून तांणी एकात्म मानवदर्शन आनी अंत्योदय हाचो विचार देशामुखार दवरिल्लो, जो पुरायेन भारतीय आशिल्लो. दीनदयाळांचो एकात्म मानवदर्शन एक असो विचार आसा, जो विचारधाराच्या नांवांचेर द्वंद्व आनी दुराग्रहा पसून मुक्ती दिता. तांणी मनीसकायेक एक समान मानतल्या भारतीय दर्शनाक परतून संवसारा मुखार दवरलें. आमच्या शास्त्रांत सांगलांच, आत्मवत सर्वभूतेषु, म्हळ्यार आमी सगळ्या जिवांक आपणा समान मानचें, स्वता सारकोच वेवहार करचो. आधुनीक सामाजीक आनी राजनितीक परिप्रेक्ष्यांत लेगीत भारतीय दर्शन कशें संवसाराचें मार्गदर्शन करूंक शकता हें दीनदयाळजी हांणी आमकां शिकयलें. एके तरेन स्वातंत्र्या उपरांत देशांत जी हीन भावना आशिल्ली, ताचे पसून स्वातंत्र्य दिवन तांणी आमची स्वताच्या बुद्देक चेतनेक जागरूक केली. ते सांगताले बी, आमचें स्वातंत्र्य तेन्नाच सार्थक जावंक शकता जेन्ना ते आमची संस्कृताय आनी वळखीची अभिव्यक्ती करतले. ह्याच विचाराच्या आदाराचेर तांणी देशाच्या विकासाचें व्हिजन निर्माण केलें. दीनदयाळ उपाध्यायजी सांगताले, देशाच्या उदरगतीचो आयाम निमाण्या सोंपणार आशिल्लो व्यक्ती आसता. स्वातंत्र्याच्या अमृत काळांत आमी दीनदयाळजींक जितले जाण जातले, तांचे कडल्यान जितले शिकतले, देशाक तितलोच फुडें घेवन वचपाची आमकां प्रेरणा मेळटली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयच्यान 3 दिसां उपरांत म्हळ्यार 28 सप्टेंबराक अमृत महोत्सवाचो एक खाशेलो दीस येता. ह्या दिसा आमी भारत मातेचो वीर सुपूत भगत सिंहजी हांची जयंती मनयतले. भगत सिंहजी हांची जयंतीचे ज्युस्त पयलीं तांकां श्रद्धांजलीच्या रुपांत एक म्हत्वाचो निर्णय घेतला. अशें थारायलां
चंदीगड एअरपोर्टाचें नांव आतां शहीद भगत सिंहजींच्या नांवाचेर दवरतले. हाची लांब काळा पासून आमी वाट पळयताले. हांव चंदीगड, पंजाब, हरियाणा आनी देशाच्या सगळ्या लोकांक ह्या निर्णयाची खूब खूब परबीं दितां. वांगड्यानो, आमी आमच्या स्वतंत्रताय सेनानियां कडल्यान प्रेरणा घेवची. तांच्या आदर्शांचेर चलतना तांच्या सपनांतलो भारत घडोवचो, हीच तांकां आमची श्रद्धांजली आसता. शहिदांचे स्मारक, तांच्या नांवाचेर सुवाती आनी संस्थांची नांवां आमकां कर्तव्य करूंक प्रेरणा दितात. आतांच कांय दिसां पयलींच देशान कर्तव्य पथाचेर नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांचे मुर्तीचे स्थापणुके वरवीं लेगीत असोच एक यत्न केला. आनी आतां शहीद भगत सिंह हांच्या नांवाचेर चंदीगड एअरपोर्टाचें नांव हे दिकेंत आनीक एक पावल आसा. अमृत महोत्सवांत आमी जे तरेन स्वतंत्रताय सेनानी संबंदी खाशेल्यो संदींचेर सेलेब्रेट करतात, तेच तरेन 28 सप्टेंबराक लेगीत दर एका तरणाट्यान कितेंय नवें करपाचो यत्न मुजरत करचो अशी म्हजी इत्सा आसा. तशी म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमच्या सगळ्यां लागीं 28 सप्टेंबर सेलेब्रेट करपा खातीर आनिकूय एक कारण आसा. खबर आसा कितें तें? हांव फक्त 2 शब्द सांगतलों, पूण म्हाका खबर आसा तुमचो जोश 4 पटींनी वाडटलो. हे 2 शब्द आसात सर्जिकल स्ट्रायक. वाडलो न्हय जोश? आमच्या देशांत अमृत महोत्सवाचें जें अभियान चलता तें आमी पुराय मनान सेलेब्रेट करचें. आपणाल्यो खोशी सगळ्यां वांगडा वांटच्यो. म्हजे मोगाळ देशवासियांनो, म्हणटात न्हय, जिवितांतल्या संघर्शान तप्त जाल्ले व्यक्ती मुखार कसलीच बाधा टिकूंक शकना. आमचे दिसपटे जिणेंत आमी अशा कांय वांगड्यांकूय पळयतात जे कसलेय तरी शारिरीक आव्हानां लागीं झुजतात. खुबशे अशेय लोक आसात जे आयकूंक शकनात वा उलोवन आपणालें म्हणणें मांडूंक शकनात. अशा वांगड्यां खातीर सगळ्यांत व्हडलो आदार आसता सायन लँग्वेज. पूण भारतांत वर्सां पसून एक व्हडली अडचण आशिल्ली, ती म्हळ्यार सायन लँग्वेजे खातीर कसलें स्पश्ट हावभाव थारिल्ले नाशिल्ले, स्टँडर्ड नाशिल्ले. ह्यो कठिणायो पयस करपा खातीरूच 2015 वर्सा इंडियन सायन लँग्वेज रिसर्च अँड ट्रेनिंग सेंटरची थापणूक जाली. म्हाका खोस भोगता हे संस्थेन आतां मेरेन 10,000 वर्ड्स आनी एक्सप्रेशन्सांची डिक्शनरी तयार केल्या. 2 दिसां पयलीं म्हळ्यारूच 23 सप्टेंबराक सायन लँग्वेज डेचेर कांय शालेय पाठ्यक्रम लेगीत सायन लँग्वेजींत लॉन्च केल्यात. सायन लँग्वेजीचो थारिल्लो स्टँडर्ड तसोच दवरूंक राष्ट्रीय शिक्षण नितींत लेगीत बरोच भर दिला. सायन लँग्वेजीची जी डिक्शनरी घडयल्या ताचो व्हिडिओ करून लेगीत ताचो सतत प्रसार करतात. यूट्यूबाचेर कांय लोकांनी, कांय संस्थांनी इंडियन सायन लँग्वेजींत आपणाले चॅनल सुरू केल्यात. म्हळ्यार 7-8 वर्सां पयलीं सायन लँग्वेजी विशींच्या ज्या अभियानाक देशांत सुरवात जाल्ली, आतां ताचो लाव लाखांनी म्हज्या दिव्यांग भावा भयणांक जावंक लागला. हरियाणांत रावपी पुजा तर इंडियन सायन लँग्वेजीचेर खूब खोशी आसा. पयलीं ती आपणाल्या पुताकडेन लेगीत संवाद करूंक शकनाशिल्ली. पूण 2018 वर्सा सायन लँग्वेजीची ट्रेनिंग घेतल्या उपरांत आवय पूत दोगांयचें जिवीत सोंपें जालें. पुजा हांच्या पुतान लेगीत सायन लँग्वेज शिकून घेतली आनी आपणाल्या स्कुलांत ताणें स्टोरी टेलिंगेंत प्रायज जिखून लेगीत दाखयलें. हेच तरेन टिंकाजी हांची 6 वर्सांची एक धूव आसा जी आयकूंक शकना. टिंकाजीन आपणाले धुवेक सायन लँग्वेजीचो कोर्स करूंक लायिल्लो, पूण तिका स्वताक सायन लँग्वेज येनाशिल्ली. हाका लागून त्यो आपणाले धुवे लागीं कम्युनिकेट करूंक शकनाशिल्ल्यो. आतां टिंकाजीन लेगीत सायन लँग्वेजीचें ट्रेनिंग घेतलां आनी आवय धूव आतां आपसांत खूब गजाली करतात. ह्या यत्नाचो खूब व्हडलो लाव केरळच्या मंजुजी हांकांय जाला. मंजुजी जल्मासावन आयकूंक शकनाशिल्ली. इतलेंच न्हय, तिचे पॅरंट्सांच्या जिवितांतूय हीच स्थिती आशिल्ली. अशा वेळार सायन लँग्वेजूच पुराय कुटुंबा खातीर संवादाचें साधन जालें. आतां तर मंजुजीन
स्वताच सायन लँग्वेजीची टीचर जावपाचोय निर्णय घेतला. वांगड्यानो, हांव हाचे विशीं मन की बात कार्यावळींत हे खातीर चर्चा करता म्हणटकीच इंडियन सायन लँग्वेज विशीं अवेरनेस वाडची. हाणें आमी आमच्या दिव्यांग वांगड्यांक चडांत चड मजत करूंक शकतले. भावांनो आनी भयणींनो, कांय दिसां पयलीं म्हाका ब्रेल लिपींत बरयल्ली हेमकोशाची एक कॉपी लेगीत मेळ्ळ्या. हेमकोश आसामिया भाशेंतली सगळ्यांत पोरणी डिक्शनरी मदली एक आसा. ही 19व्या शेंकड्यांत तयार केल्ली. हिचें संपादन नामनेचे भाशाविद हेमचंद्र बरुआ हांणी केल्लें. हेमकोशाचें ब्रेल एडिशन लागींच 10,000 पानांचें आसा आनी तें 15 वॉल्युम्सां परसूय चडांत उजवाडीत जावपाचें आसा. हातूंत 1,00,000 परस चड उतरांचो अणकार जावपाचो आसा. हांव ह्या संवेदनशील यत्नाची खूब तोखणाय करता. हे तरेचे दरेक यत्न दिव्यांग वांगड्यांची कुशळटाय आनी सामर्थ्य वाडोवंक खूब मजत करतात. आयज भारत पॅरा स्पोर्ट्सांत लेगीत यशाचो बावटो हुबयता. आमी सगळे कांय टुर्नामेंट्सांनी हाका गवाय आसात. आयज जायते लोक अशे आसात जे दिव्यांगां मदीं फिटनेस कल्चराक मुळाव्या पावंड्याचेर प्रोत्साहन दिवंक कामाक लागल्यात. हाका लागून दिव्यांगांच्या आत्मविश्वासाक खूब बळ मेळटा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांव कांय दिसां पयलीं सुरतची एक धूव अन्वीक मेळिल्लो. अन्वी आनी अन्वीच्या योगान म्हजी ती भेट इतली यादस्तीक जाली, तिचे विशीं हांव मन की बातच्या सगळ्या आयकुप्यांक मुजरत सांगूंक सोदतां. वांगड्यानो, अन्वी जल्मासावन डावन सिंड्रोमान पिडेस्त आसा आनी ती भुरगेपणासावन हार्टाच्या गंभीर दुयेंसा लागीं झुजता. जेन्ना ती फकत 3 म्हयन्याची आशिल्ली तेन्ना तिका ओपन हार्ट सर्जरींतल्यान वचचें पडलें. ह्यो सगळ्यो कठिणायो आसून लेगीत अन्वीन तशेंच तिच्या आवय बापायन केन्नाच हार मानली ना. अन्वीच्या आवय बापायन डावन सिंड्रोम विशीं पुराय म्हायती एकठांय केली आनी मागीर थारायलें अन्वीचें हेरांचेर निंबून आसप उणें कशें करपाचें. तांणी अन्वीक उदकाचो ग्लास कसो उखलप, जोत्याच्यो लेसी कश्यो बांदप, कपड्यांचें बटण कशें लावप, अश्यो ल्हान ल्हान गजाली शिकोवंक सुरवात केली. खंयचे वस्तीची सुवात खंय आसा, खंयच्यो संवयो बऱ्यो आसात, हें सगळें खूब धिटायेन तांणी अन्वीक शिकोवपाचो यत्न केलो. बाय अन्वीन जे तरेन शिकपाची इत्सा शक्त दाखयली, आपणाली प्रतिभा दाखयली, ताका लागून तिच्या आवय बापायक खूब धीर आयलो. तांणी अन्वीक योग शिकपा खातीर प्रेरीत केलें. कठिणाय इतली गंभीर आशिल्ली, अन्वी आपणाल्या 2 पांयांचेर लेगीत उबी रावंक शकनाशिल्ली. अशे परिस्थितींत तिच्या आवय बापायन अन्वीक योग शिकूंक प्रेरीत केली. पयलेच खेप जेन्ना ती योग शिकोवपी कोचा लागीं गेली तेन्ना तिवूय व्हडा दुबावांत आशिल्ली. ही निरागस चली योग करूंक शकतली? पूण कोचाक लेगीत हे गजालीचो एखादलो अदमास नाशिल्लो. अन्वी कसले मातयेची घडल्या ती आपणाल्या आवय वांगडा योगाचो अभ्यास करूंक लागली आनी आतां ती योगांत एक्सपर्ट जाल्या. अन्वी आयज देशभरांतल्या कॉम्पिटिशनांत वांटो घेता आनी मॅडल जिखता. योगान अन्वीक नवें जिवीत दिलें. अन्वीन योग आत्मसात करून जिवीत आत्मसात केलें. अन्वीच्या आवय बापायन म्हाका सांगलें, योगान अन्वीच्या जिवितांत अद्भुत बदल पळोवंक मेळ्ळ्यात. आतां तिचें सेल्फ कॉन्फिडन्स अप्रूप जालां. योगान अन्वीच्या फिजिकल हेल्थांत लेगीत सुदारणा जाल्या आनी वखदांची गरज लेगीत उणी जायत चल्ल्या. म्हजी इत्सा आसा देश विदेशांत आशिल्ले मन की बातचे आयकुपी अन्वीक योगा पासून जाल्ल्या लावाचे विज्ञानीक अभ्यास करूंक शकतले. म्हाका दिसता अन्वी एक भोव बरी केस स्टडी आसा. जे योगाचें सामर्थ्य जाणूंक पारखूंक सोदतात अशा विज्ञानिकांनी फुडें येवन अन्वीच्या ह्या यशाचेर अभ्यास करचो. योगाच्या सामर्थ्याची संवसाराक वळख करून दिवंक जाय. असलो कसलोय रिसर्च संवसारभरांत डावन सिंड्रोमान पिडेस्त भुरग्यांक मजत करूंक शकता. संवसारान आतां ही गजाल स्विकारल्या, ती म्हळ्यार फिजिकल आनी मेंटल वेलनेसा खातीर
योग खूब परिणामकारी आसा. चड करून डायबिटीज आनी ब्लड प्रेशरा लागीं संबंदीत कठिणायांत योगान खूब मजत मेळटा. योगाची असलीच शक्त पळोवन 21 जुनाक एकवटीत राष्ट्रान आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनोवंक थारायला. आतां युनायटेड नेशन एकवटीत राष्ट्रान भारताक आनीक एका यत्ना खातीर रेकग्नायज केलां, ताका सन्मानीत केलां. हे यत्न म्हळ्यार 2017 वर्सा सुरू केल्लें इंडिया हायपरटेन्शन कंट्रोल इनिशिएटिव्ह. हाचे खाला ब्लड प्रेशराच्या त्रासा लागीं झुजतल्या लाखांनी लोकांचो उपचार सरकारी सेवा केंद्रांनी करतात. जे तरेन ह्या इनिशिएटिव्हान आंतरराष्ट्रीय संस्थांचें लक्ष आपणा लागीं ओडलां तें अभूतपूर्व आसा. ही आमकां सगळ्यां खातीर उत्साह वाडोवपाची गजाल आसा. ती म्हळ्यार ज्या लोकांचेर उपचार जाला तांतल्या लागींच अर्ध्यांचें ब्लड प्रेशर कंट्रोलांत आसा. हांव ह्या इनिशिएटिव्हा खातीर काम करपी त्या सगळ्या लोकांक खूब खूब परबीं दिता, जाणें आपणाल्या अथक परिश्रमान हें यशस्वी केलें. वांगड्यानो, मनीस जिविताची विकास यात्रा सेगीत उदका लागीं जोडिल्ली आसा. मागीर तो दर्या आसूं, न्हंय आसूं वा तळें आसूं. भारताचें सौभाग्य आसा लागींच 7,500 किलोमिटरां परस चड लांबायेचें कोस्ट लायनीक लागून आमचें दर्याकडलें नातें अतूट आसा. ही दर्यादेगेची शीम कांय राज्यां आनी जुंव्यांतल्यान वता. भारताचे वेगवेगळे समुदाय आनी विविधतायेन भरिल्ले संस्कृतायेक हांगा फळटना फुलतना पळोवंक मेळटा. इतलेंच न्हय, ह्या दर्या देगेवयल्या वाठारांतलें जेवण खाण लोकांक खूब आकर्शीत करता. पूण ह्या मजेच्या गजाली वांगडाच एक दुखेस्त तास लेगीत आसा. आमचे हे देगेवयले वाठार पर्यावरणा लागीं संबंदीत जायत्या आव्हानांचो फुडो करतात. क्लायमेट चेंज मरीन इकोसिस्टम्सां खातीर खूब धोको तयार जाला, तर दुसरे वटेन आमचे बिचीसांचेर पातळिल्ली हळशीक त्रास करपी आसा. आमची ही जापसालदारकी आसा. आमी ह्या आव्हानां खातीर गंभीरतायेन आनी सेगीत यत्न करचे. हांगा हांव देशाच्या दर्यादेग वाठारांत कोस्टल क्लिनिंगेचो एक यत्न स्वच्छ सागर सुरक्षीत सागर हे विशीं उलोवंक सोदतां. 5 जुलयाक सुरू जाल्लें हें अभियान फाटल्या 17 सप्टेंबराक विश्वकर्मा जयंतीच्या दिसा संपन्न जालें. ह्या दिसा कोस्टल क्लीनअप डे आशिल्लो. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांत सुरू जाल्ली ही मोहीम 75 दीस मेरेन चल्ली. हातूंत लोक भागीदारी पळोवपा सारकी आशिल्ली. ह्या यत्नाच्या काळांत पुराय 2.5 म्हयने मेरेन नितळसाणेच्यो जायत्यो कार्यावळी पळोवंक मेळ्ळ्यो. गोंयांत एक लांब ह्युमन चेन केली. काकिनाडांत गणपती विसर्जनाच्या वेळार लोकांक प्लास्टिका पासून जावपी लुकसाणा विशीं सांगलें. NSSच्या लागींच 5,000 युवा वांगड्यांनी तर 30 टना परस चड प्लास्टीक एकठांय केलें. ओडिसांत 3 दिसां भितर 20,000 परस चड शाळेंतल्या भुरग्यांनी सोपूत घेतलो. ते आपणा वांगडाच कुटुंबांतल्या आनी भोंवतणच्या लोकांक लेगीत स्वच्छ सागर आनी सुरक्षीत सागर खातीर प्रेरीत करतले. हांव त्या सगळ्या लोकांक परबीं दिवंक सोदतां जांणी ह्या अभियानांत वांटो घेतलो. इलेक्टेड ऑफिशियल्स, चड करून शारांचे मेयर आनी गांवांचे सरपंच हांचे कडेन जेन्ना हांव संवाद करतां तेन्ना हो आग्रो मुजरत करता तो म्हळ्यार नितळसाणे सारक्या यत्नांत लोकल कम्युनिटीज आनी लोकल ऑर्गनायझेशन्स हांकां लेगीत सामील करची, इनोव्हेटीव्ह तरा आपणावच्यो. बेंगळुरूंत एक टीम आसा, यूथ फॉर परिवर्तन. फाटलीं 8 वर्सां सावन ही टीम नितळसाण आनी हेर सामुदायीक कामां विशीं काम करता. तांचो मोटो सामको क्लियर आसा, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट एक्टिंग. हे टीमीन आतां मेरेन शारांतल्या 370 परस चड सुवातींचें सोबितीकरण केलां. दर सुवातेर यूथ फॉर परिवर्तन अभियानान 100 सावन 150 नागरिकांक जोडल्यात. दर आयतारा ही कार्यावळ सकाळीं सुरू जाता आनी दनपार मेरेन चलता. ह्या कामांत कोयर तर काडटातूच, वण्टींचेर पेंटींग आनी आर्टिस्टीक स्केचीस काडपाचें कामूय जाता.
कांय जाग्यांचेर तर तुमी नामनेच्या व्यक्तींचे स्कॅचीस आनी तांचे इन्स्पिरेशनल कोट्स लेगीत पळोवंक शकतात. बेंगळुरूच्या यूथ फॉर परिवर्तनाच्या यत्ना उपरांत हांव तुमकां मेरठाच्या कबाड से जुगाड अभियानाविशीं सांगूंक सोदतां. हें अभियान पर्यावरणाचे सुरक्षे वांगडाच शाराच्या सोबीतकरणा लागीं जुळ्ळां. हे मोहिमेची खाशेली गजाल हेवूय आसा ती म्हळ्यार हातूंत लोखणाचें स्क्रॅप, प्लास्टीक वेस्ट, पोरणे टायर आनी ड्रम सारक्यो बेकार जाल्ल्यो वस्तूंचो उपेग करतात. कमी खर्चांत भौशीक सुवातींचें सोबितीकरण कशें जावचें हें अभियान हाची एक देख आसा. ह्या अभियाना कडेन जोडिल्ल्या सगळ्या लोकांची हांव काळजांत हावन तोखणाय करतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या वेळार देशांत चारूय वटांनी उत्सवांचो परजळ आसा. फाल्यां नवरात्रेचो पयलो दीस. हातूंत आमी देवीचें पयलें रूप मा शैलपुत्री तिची उपासना करतले. हांगाच्यान 9 दिसांचे नियम, संयम आनी उपास. मागीर विजयादशमी वा दसऱ्याचें पर्वूय आसतलें. म्हळ्यार एके तरेन पळयल्यार आमकां दिसतलें आमच्या सणांनी आस्था आनी आध्यात्मिकताये वांगडाच कितलो खोल संदेश लिपला तो. अनुशासन आनी संयमान सिद्धी मेळप आनी ताच्या उपरांत विजयाचें पर्व. होच तर जिवितांत कसली मोख साध्य करपाचो मार्ग आसता. दसऱ्या उपरांत धनत्रयोदस आनी दिवाळीचें पर्व येवपाचें आसा. वांगड्यानो, सरिल्ल्या वर्सांत आमच्या सणा परबां वांगडाच देशाचो एक नवो संकल्पूय जुळ्ळा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हो संकल्प आसा वोकल फॉर लोकलचो. आतां आमी सणांचे खोशयेंत आमचे लोक कारागिरांक, शिल्पकारांक आनी वेपाऱ्यांकूय सामील करपाक जाय. येवपी 2 ऑक्टोबराक बापूचे जयंती वेळार आमी हें अभियान आनीक नेटान करपाचो संकल्प घेवंक जाय. खादी, हँडलूम, हँडीक्राफ्ट हे सगळे प्रोडक्टां वांगडाच लोकल सामान मुजरत घेयात. निमाणे ह्या सणांचो सारको आनंद तेन्नाच जाता जेन्ना दर एकलो ह्या सणा परबांचो वांटो जातले. देखून थळाव्या प्रोडक्टांच्या कामा लागीं संबंदीत लोकांक आमी सपोर्टूय करूंक जाय. एक बरी तरा म्हळ्यार सणा वेळार आमी जें कितें गिफ्ट करतले तातूंत हे तरेचे प्रोडक्ट सामील करचे. ह्या वेळार हें अभियान हे खातीरय खाशेलें आसा कारण स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या काळांत आमी आत्मनिर्भर भारताची मोख घेवनूय चल्ल्यात, जें खरेपणी स्वातंत्र्याच्या मोग्यांक एक खरी श्रद्धांजली आसतली. देखून म्हजें तुमचे लागीं निवेदन आसा, हे फावटी खादी, हँडलूम वा हँडीक्राफ्ट हे प्रोडक्ट विकते घेवपाचे सगळे रेकॉर्ड तुमी तोडचे. आमी पळयलां सणांच्या दिसांनी पॅकिंग आनी पॅकेजिंगा खातीर पॉलिथीन बॅगांचो खूब वापर जायत आसा. नितळसाणीच्या पर्वांत पॉलिथिनाचो लुकसाण करपी कोयर होय आमच्या सणांच्या भावनांच्या आड आसा. देखून आमी थळाव्या पावंड्यार तयार जावपी नॉन प्लास्टीक बॅगांचोच वापर करचो. आमचे लागीं ज्युटाचें, सुती, केळा दोराचें अशें कितलेच पारंपारीक बॅगांचें चलन परतून एक फावट वाडटा. ही आमची जापसालदारकी. ती म्हळ्यार आमी सणा परबांच्या काळांत तांकां प्रोत्साहन दिवचें आनी नितळसाणे वांगडाच आपणाले आनी पर्यावरणाचे भलायकेची जतनाय घेवची. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या शास्त्रांनी म्हळां, परहित सरीस धर्म नाही भाई. म्हळ्यार हेरांचें हित करपा सारको, हेरांची सेवा करप, उपकार करपा सारको दुसरो धर्म ना. फाटल्या दिसांनी देशांत समाज सेवेचे भावनेची आनीक एक झलक पळोवंक मेळ्ळी. तुमी पळयलां आसतलें, लोक फुडें येवन खंयच्याय तरी टीबीन पिडेस्त जाल्ल्या दुयेंतींक दत्तक घेतात, ताच्या पुश्टीक आहाराची जतनाय घेतात. खरें म्हळ्यार हो टीबी मुक्त भारत अभियानाचो एक वांटो आसा, जाचो आदार लोक भागीदारी आसा, कर्तव्य भावना आसा. सारक्या पोशणान सारक्या वेळार मेळिल्ल्या वखदांनी टीबीचो उपचार शक्य आसा. म्हाका विश्वास आसा लोक भागीदारीचे हे शक्तीन 2025 वर्सा मेरेन भारत नक्कीच टीबी मुक्त जातलो. वांगड्यानो, केंद्र शासीत प्रदेश
दादरा नगर हवेली आनी दमण दीव हांगच्यान म्हाका एक अशी देख जाणा जावंक मेळ्ळ्या जी मनाक स्पर्श करता. हांगाच्या आदिवासी वाठारांनी रावपी जिनू रावतिया जी हांणी बरयलां, थंय चलपी गांव दत्तक कार्यावळी खाला मेडिकल कॉलेजीच्या स्टुडंट्सांनी 50 गांव दत्त घेतल्यात. हातूंत जिनूजी हांचो गांवूय आस्पावता. मेडिकलाचे हे विद्यार्थी दुयेंसां पासून वाचपा खातीर गांवच्या लोकांक जागरूक करतात, दुयेंतांक मजतूय करतात आनी सरकारी येवजण्यां विशीं म्हायती दितात. परोपकाराची ही भावना गांवांत रावतल्यांच्या जिवितांत एक नवी खोस घेवन आयल्या. हांव हे खातीर मेडिकल कॉलेजीच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचें अभिनंदन करतां. वांगड्यानो, मन की बात कार्यावळींत नव्या नव्या विशयांचेर चर्चा जायत आसता. कांय फावटी हे कार्यावळी वरवीं आमकां कांय पोन्न्या विशयांचें खोलायेंत देवपाची संद मेळटा. फाटल्या म्हयन्यांत मन की बात कार्यावळींत हांवें मोटें धान्य आनी 2023 वर्साक इंटरनॅशनल मिलेट इयर म्हणून मनोवपा संबंदी चर्चा केल्ली. ह्या विशया विशीं लोकां मदीं खूब उत्सुकताय आसा. म्हाका अशीं राशीनीं पत्रां मेळ्ळ्यात जातूंत लोक सांगतात तांणी कशें मिलेट्सांक आपणाल्या दिसपट्या जेवणाचो वांटो केला. कांय लोकांनी मिलेटा पासून जावपी पारंपारीक व्यंजनां पदार्थां विशीं सांगलां. हो एक व्हडा बदलाचो संकेत. लोकांचो हो उत्साह पळोवन म्हाका दिसता आमी मेळून एक ई-बूक तयार करूंक जाय, जातूंत लोक मिलेटा पासून जावपी डिशीज आनी आपणाले अणभव शेअर करूंक शकचे. हाका लागून इंटरनॅशनल मिलेट इयर सुरू जावचे पयलींच आमचे लागीं मिलेट्स विशीं एक पब्लीक एन्सायक्लोपिडिया लेगीत तयार जातली आनी मागीर ती MyGov पोर्टलाचेर पब्लीश करूंक शकतात. वांगड्यानो, मन की बात कार्यावळींत हें फावट इतलेंच. पूण वता वता हांव तुमकां नॅशनल गेम्स विशीं सांगूंक सोदतां. 29 सप्टेंबर सावन गुजरातेंत नॅशनल गेम्साचें आयोजन जाता. ही एक व्हडली खाशेली संद, कारण नॅशनल गेम्साचें आयोजन कांय वर्सां उपरांत जाता. कोविड महामारीक लागून फाटल्या फावटीचें आयोजन रद्द करचें पडिल्लें. ह्या खेळ सर्तींनी वांटो घेवपी दर एका खेळगड्याक म्हज्यो खूब खूब शुभेच्छा. ह्या दिसा खेळगड्यांचो उत्साह वाडोवंक हांव तांचे मदींच रावतलों. तुमी सगळे नॅशनल गेम्स मुजरत फॉलो करात आनी आपणाल्या खेळगड्यांची उमेद वाडयात. आतां हांव आयचे खातीर निरोप घेतां. फुडल्या म्हयन्यांत मन की बात कार्यावळींत नव्या विशयां वांगडा तुमची परती भेट जातली. धन्यवाद. नमस्कार.